जिकीपिकी तारा powered by MCFC Bank. समेस वीक्षकांक म्हजो नमस्कार आनी प्रणाम. MCC बँक जिकीपिकी तारा ह्या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. घरा फेस्ता परबी आसा जाल्यार वा घरा कोणी सैरी येतात जाल्यार वा आमकां खंय भोवंक वचूंक आसा जाल्यार आमी कितली तयारी करता. तयारी केल्ल्यान आमकां आय थिंक वी आर लेस वरीड अँड ऑफकोर्स वी आर मोर कॉन्फिडंट की सकट बऱ्यान जाता म्हणून. आनी तशेंच मोगाळ वीक्षकांनो, तयारी आमच्या जिणयेच्या हर एक हंतार आमी करता. जावं परिक्षेक, जावं आमच्या मुख्य जिविताच्या आमच्या खंयच्याय पयणाक आमी मेट दवरता आसतना ताका आमी तयारी करता. जावंक पुरो आमी मिसाक वेच्या आदी तयारी करता वा खंयच्या फंक्शनाक वेच्या आदी आमी तयारी करता. कितले तयारी आमी करता अँड दीस एज अडल्ट्स आमी तयारी करता. पूण हांगासर जिकीपिकी ताराच्या ह्या प्लॅटफॉर्माक येता आसतना आमची भुरगीं कितले तयारी करतात. प्रेपरेशन इज वॉट इट रियली टेक्स टू मेक अ पार्टिसिपंट कॉन्फिडंट. आनी हांगासर आमची भुरगीं जावंक पुरो तांच्या लायफांत कितलेंय बिजी आसूंक पुरो. तुमी जाणात आजकाल भुरग्यांक कितले प्रेशर आसा तांच्या शिकपा वावरांत वा तांच्या हर एका शेतांत. दे हॅव टू बी देअर इन एक्स्ट्रा करिक्युलर सकटांत तीं बिजी असतात. आनी तांची मलगडी जाणांत भुरगीं कितलीं बिजी असतात. पूण हाच्या सक्कड ह्या सर्व तांच्या राटावाडी मदें भुरग्यांनी तयारी करचे जाल्यार प्रत्येक जावन जिकीपिकी ताराक पद विन्सीचे, लिरिकल क्लॅरिटी आसाचे, ताचे टोन तांणी धरीचे, तांचे विथ म्युजीक तांणी प्रॅक्टीस करचें पडटा, जावंक पुरो ताचे टेम्पो धरीचे पडटा आनी जावंक पुरो एक्सप्रेशन, जावंक पुरो तांचे वस्तुराचे तांणी जे तयारी करचें पडटा. एवरीथींग फ्रॉम A to Z तांणी तयारी करचेच पडटा. आनी हांगासर हे तयारी करूंक तांच्या मालगाड्याचो पाठिंबो आसा मोस्ट सर्टनली. पण भुरग्यां ते एक छाला आसा जे म्हणटात. अँड ओन्ली बिकॉज दे हॅव इट ती भुरगीं हांगासर येवन पावलांत आनी तांच्या मुखल्या जिवितांत ती विथ दॅट डिसिप्लीन, विथ दॅट कॉन्फिडन्स, विथ दॅट प्रेपरेशन तांच्या मुखल्या जिवितांत ते वील बी एबल टू अचीव अ लॉट मोर. आनी हांगासर अशें म्हणटा आसतना ह्या सर तांच्या प्रेपरेशनाक कुडोज म्हणटात वा कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटात वा वेल डन म्हणटात आमचे वरेणार. ते जावन आसात आमची झीनाबाई, बाप डेनिस देसा, तशेंच रायनाबाई. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर ह्या एपिसोडाक मोगाचो स्वागत मागता. अशें म्हणटा आसतना जबरदस्त तयारी कर आमचे कंटेस्टंट्स रेडी आसात. सो लेट्स हॅव देम ऑन स्टेज. हाय नाव काले मा तुजें? सलोमी हांगा मजिल्ला सलोमी मोंतेरो बरयलां. फर्स्ट नेम मजिल्ला. सलोमी आपोवचें तुका. सुबीत कर नेसून आयलां. थँक यू. खंयचें पद म्हणटाय आज? अहिंसा मेलविन पेरेसाचें पद. बारी अपुरबायेचें पद. सडावत आमी ल्हान आसतना पुरो कॉम्पिटिशन्सांक आयकून व्हड जाल्लें हें पद. कोणाचें ओरिजिनल सिंगर? रीना डिसोजा. रीना. ओके. चिंतून पोळे मनशा देवून थोडी लक्षा घडता कितें देशांत सांड तुजी हिंसा तूं पाळू जाय अहिंसा
अहिंसा चिंतून पळे मनशा राग द्वेषान भरून गेलाय तरी हिंसा एक स्मार्ट नाही तुका मने सावून तू जन्मालाय तरी मन जाती भाषेची नाका जाती का तिंका उसोलाय हो जाती का तिंक उसोलाय एकाच दिवान रसला म्हाका तुका एकाच दिवान रसला म्हाका तुका चिंतून पळे मनशा देवन थोडी लक्षा घडता किते देशांत सांड तुजी हिंसा तुवें पाळूंक जाय अहिंसा अहिंसा चिंतून पळे मनशा मनशापणाची रीत जाणून वेताय नीतीची वाढ मनशाकुळाची हत्या करून घेताय रक्ताचो शिराप मागून हक्क ना तुका जीव काडून हक्क ना तुका जीव काडून देवा सोपादेस तू मोडून देवा सोपादेस तू मोडून चिंतून पळे मनशा देवन थोडी लक्षा घडता किते देशांत सांड तुजी हिंसा तुवें पाळूंक जाय अहिंसा
सलोमी वय खंयच्या क्लासींत आय तूं 7th. 7th. तुका देवान ताळो बरो दिला, पावरफूल ताळो दिला, मस्त बरी लक्षणांत येयले टफ सॉंग कित्याक सिलेक्ट केलें तुवें? ही म्हाका सॉंग मस्त लायक. लायक ओके, तुवें गट्स जायचे पडटा, तुवें रिस्क काण गेलें, रिस्क काण घेवचें पडटा. लायफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स. आनी तूं रेंज मस्ता, सकयल येता वयर येता, तुका ब्रेथ कंट्रोल मस्त जाय पडटा हातूंत. तुवें कशें केलें म्हण तुका भोगता? हांवें बरें केलां, मस्त बरें जालां. वय गे वय ओके. नेझल सड्ड हें करनोसो गे ते ताळो पोटात हांव हेजे आनी सस्टेन करतना थोड्या कडेन दम खाली जाता, ब्रेथ कंट्रोल म्हणटा ताका ते प्रॅक्टिसान येता. तूं खंय म्हणी प्रॅक्टिसा वेताय गी? ना वचून आसलें वसाजे कित्याक प्रॅक्टीस केल्लें तितलें बरें. गे एक कलाकार पळय, प्रॅक्टीस एंड प्रॅक्टीस मंत्रा इतलें. आतां हे पदा विशीं हांव एक दोन शब्द, कित्याक म्हळ्यार हर एक पद म्हाका एक सुवार्थ प्रसार म्हणचें हांवें ताका एक अवकाश म्हणून हांवें चिंतचें. 20 वर्सां आदीं हांवें मेल्विन पेरिसान बरयलें कोण ना. हांव रुजाय फिरगजेंत खाजीतोर जावन आसतना आमी कॉम्पिटिशन येताना सिंग करतलीं, बरीं पदां हांवें. हांव केदाळे म्हणटा, पदां, स्टोरी, फिल्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसायटी, समाजाचो आरसो. जें कितें ताणें मेल्विन पेरिसान 20 वर्सां आदीं सांगलें पळय, आतां व्हेरी ट्रू जालां. आतां आमच्या काळार, आमच्या भारतांत जात कात म्हणलें डिविजन करनत आसात. संविधान बदलूंचे प्रक्रिया, द्वेश म्हणलें पळय, एकाच वांगार एक थोड्या वर्सां आदीं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव मोगान बसतलीं. आज दुबावान पळयतात. देखून हांव केदाळे म्हणटा, 3 T's आर मिसींग: ट्रूथ, ट्रस्ट एंड टॉलरन्स. ट्रूथ म्हणलें नांतना आज पुरो फेकत, उलोवचें फेकत. आमची इकॉनॉमी खंय पावली, अनेक सवाल. ट्रस्ट, विश्वास ना मनशांक आज, आनी एकल्याचेर विश्वास. हे राजकारणी कन्न घालचें ओके. आनी टॉलरन्स, सोंसणीकाय. गांधीजीन कितें म्हणलें? अहिंसा. तेंत पावदी द्वेश करनाका, सट्टां की संविधानांत हक्क आसा म्हणलें बरी. देखून जें कितें मेल्विन पेरिसान सांगलें पळय, एक्झॅक्टली ट्रू जावन येयलां. गांधीजीची तत्वां बदलाक गांधीजीक जिवे शिकवणें मारलें पळय, ताची तत्वां आज स्ट्रॉंग जावन येती आसा, वीच इज द ट्रॅजेडी. आमी मागूंक जाय तितलेंच. तूं तुजें प्रयत्न बरें, तुवें रिस्क काडिलें म्हळें, टफ सॉंग विंसलाय, तुवें प्रयत्न कर आनी की बरें इम्प्रुवमेंट जाता. जायत की ओके. सलोमी. हांव सलोमींत म्हणटा. तुका सगळ्यां सलोमी म्हणटात न्हू? हांव सलोमींत म्हणटा. बरें जालें मा. थँक्यू. ते लोवर नोट आनी परा बरें एंडींग कंप्लीट जाल्लें बरें जालें. एंडींग बरें आसलें, लोवर नोट्स स्पेशली. मागीर प्रेजेंटेशन ओके. ह्या पदाक कालें जाय तें तुवें दिलाय. ओके, बरें जालें. सलोमी बरें आसलें. सुबीत आसा ताळो. पाद्रापान सांगलें बरी. आनी तूं ब्रॉड रेंज लोवर नोट्सय आसात, हाय नोट्सय आसात. तुका स्ट्रेन जाल्लें बरी जालें म्हाका हाय, पूण मागीर पळयतना तूं सुमार लो नोट्सय आसात. हाफ नोट सकयल केल्यार तेय तूं कश्टाताय. बरें प्रयत्न केलाय तुवें. उतरांची सुडाळें आनी जायची आसली. हें आमी आयकल्लें पद जाल्ल्यान मदें मदें आमी समजोवचे प्रयत्न करतालीं. जाल्यार आनीक इल्ली उतरांची सुडाळें जायचे. मुखल्या दिसांनी तें तुवें गमनान दवरचें. जायत की. हॅलो, हाय मॅम. कसो आहे तूं? हांव बरो आसा. कालें नांव तुजें? नेथन. नितीन. बरें आसा नांव. तशेंच बरें कन्न सिंग कर आतां. लास्ट टायम तूं भांगर व्हरून गेल्लो गेम न्हय? वय व्हरलें मो? वय खंय दवरलाय? शोकेजीन दवरला. आयज शोकेजेर दवरलाय मो. वय आतां आज आमी भांगर दिना, ताच्या की व्हडलें खालें दिता. जायता मागीर सांगता. जायत गी? ओके. ओके मॅम, ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. खंयचें पद सिंग करताय तूं? म्हज्या कुडींतल्या शिरांनी. तुज्या मात गी? तुजे शिरो मात्र? वय आमचे ओट्टूक सांग जायते. ओके. आमकां शिरो आसात न्हय. कोणें बरयल्लें? विल्फी रेबिंबस. हां, कोणें गायन केल्लें? आयवन सिक्वेरा. हां, हें पुरा कळ्ळ्यार आमकां एक खुशी. सगळ्यांक एक पदांचे घडणार कोणें सिंग केल्लें पुरा कळ्ळ्यार बरें. तूं ल्हान भुरगीं न्ही तुमी पुरा. वय मो. ओके, ऑल द बेस्ट मा. बरें. थँक्यू मॅम.
मुझ्या चिंतनाला राणी उगडास तुझो हर एक थरानी माय 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 आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे दिसभर म्हाका तुझ्या उगडासाची चिंतना जिणभर म्हाका सांडलाय तुझ्या मोरणा जिवितांत आनी माय मुजी म्हाका मेळना जीव तुजो सरल्यार पूण मुजे माय उगडास ससणाक सरना दिसभर म्हाका तुझ्या उगडासाची चिंतना जिणभर म्हाका सांडलाय तुझ्या मोरणान जिवितांत आनी माय मुजी म्हाका मेळना जीव तुजो सरल्यार पूण मुजे माय उगडास ससणाक सरना मुझ्या कुडींतल्या शिरांनी मुझ्या चिंतनाला राणी उगडास तुझो हर एक थरानी माय 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 आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे संतोष मुझो आज तुझे संगी उबला उगडास तुझो काळजांत मुझ्या रोंबला ल्हानपण मुझे माय तुझे विणे संपला सोदल्यार फायदो ना काय मुझे माय मातयेंत हांवेंच धांपला संतोष मुझो आज तुझे संगी उबला उगडास तुझो काळजांत मुझ्या रोंबला ल्हानपण मुझे माय तुझे विणे संपला सोदल्यार फायदो ना काय मुझे माय मातयेंत हांवेंच धांपला मुझ्या कुडींतल्या शिरांनी मुझ्या चिंतनाला राणी उगडास तुझो हर एक थरानी माय 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 आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे आपयतना नाव तुझे काळीज भरता मुझे
नेतन, येस मॅम. हांव एक तुज्या ताळ्याची अभिमानी. बारी सुबीत ताळो तुजो, एक युनीक वॉयस, सुबीत Thank you, टेक्स्चर आसा आनी कालंगी एक फोक टच आसा ताका, राजस्थानी फोक सॉंग्स तलो एक टच आसा. तुवें एक ट्राय करीचे फोक सॉंग सिंग करूंक जायत गे. ओके मॅम. उतरां क्लियर, बरी तुजो मायक बरो पिक करता तुजी उतरांची सुडालाय एकदम परफेक्ट म्हणाचे. एडॉल्फ जयतिलक आसा आनी एक सिंगर, तशेंच तो इतले पयस मायक धरल्यार ताची उतरांची क्लॅरिटी तशीच आसता. आनी तुका ती एक टॅलंट आसा म्हणत हांवें. एक डायनामिक्साचेर मात तुवें इल्लें काम करीचें जायत की. आतां तुवें म्हणलें पळय, आतां दिसभर परत्यान म्हण पळय हांव सांगता. दिसभर म्हाका तुज्या उगडासाची चिंतना, आतां इल्लें लावड. जिणभर म्हाका सांडलाय तुज्या मोरणा, लावडर. जिवितांत आनी माय मुजी म्हाका मेळना. सॉफ्ट आतां नेक्स्ट लायन सॉफ्ट म्हण. काल नेक्स्ट लायन म्हण. जीव तू आणखी soft. जीव तू सोसल्या. आणखी विस्पर कर. आणखी सॉफ्ट म्हळ्यार ताची सोबायत वेगळी जाता. परत थर्ड लायन येता ऑन फोर्थ लायनाक ये पळया तूं. जिवितांत काल म्हणलें तुवें. जिवितांत आनी Louder. माय, जिवितांत आनी माय मुजी म्हाका मेळना. सॉफ्ट जिवितांत न्ही, फोर्थ लायन तुवें सॉफ्ट हेजे म्हणचें हांवें. परत्यान म्हण. जीव तू सोसल्या. थर्ड लायन येता ऑन फोर्थ लायनीक ये पळय. जिवीत म्हण. जिवितांत आनी माय मुजी म्हाका मेळना. जीव तू सो. आणखी सॉफ्ट. जीव तू. आणखी सॉफ्ट करूंक जाता तुका. ते मोल्ड करीचे तुवें. तुजें ते एक मात्र उणेपण दिसता म्हाका. हाचे पयलें हांवें तुका सांगलां. जैत गे, तूं गुड सांगतना कशें सांगताय, मम्मी कडेन सॉफ्ट उलयतना कशें उलयताय. ते इल्लें मास्टर करूंक हा तुवें. तुका बरी एक सिंगर जावची पुरा कॅपॅसिटी तुजेर आसा. तुवें डायनामिक्साचेर वर्क करूंक. कळ्ळें तुका हांवें काल सांगलें म्हण. इवन हांगा हे आपयतना नांव तुजें तें सॉफ्ट करीचें. ते उतरां बोगणां आसलीं, तुज्या ताळ्यान बोगणां आसलीं, पूण डायनामिक्सार तुवें इल्लेशें काम करूंक. जायत की मुखल्या रावंड येताना कॉम्पिटिशन टफ जाता. हें पुरो आमी पळयता. खंय मार्क्स काडूंक जातात की म्हण पळयता आनी मुखल्या रावंड्सांनी. जायत की. ओके मॅम. नेतन नथन प्रवादिया पवित्र पुस्तकान गोत्ताय. वय गोत्ता. कोण तो? ताणें कोणाक वचून जोर केलें? आतां आमकां जोर घालनाका. कोणाक वचून जोर केलें? दावीद रायाक पाता केल्ल्या वेळार. ओके, तूं एक प्रॉफिट जायचें गे. प्रॉफिटाचें काम म्हळ्यार ओके, पदां ती प्रॉफिटीक जावीत. आतां तूं विलपियापाच्या घरा लागीत रावताय कोण ना न्ही? वय फादर. तें जावन ताणी सिंग केल्लें तुका आयक खाता की? ना. आनी ताचेर इन्फ्लुयन्स आहा तुजेर. विलपियापाच्या घरा वचोचें तुवें आज वचून विचारचें आवय विशयान तुवें कितलीं पदां बरलें म्हूण मिना बायले दिसार. विलपियाप ना आतां मिना बायले दिसार. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार विलपियाबाक आवय म्हळ्यार मस्त मोग. ताच्या घरा ताच्या आवयचें नांव दिलां. वय गे, काय नांव आसा? हांवें सांगचें तुका जे पसो तूं मागदलेना. आनी हांवें कितले कस काडले म्हणजे तो मस्त पदांनी सांगता. ओके, ते एक. आनी व्हेरी सुदींग, सिंटिमेंटल, क्लॅरिटी, तुजे वेरिएशन, खाली मॉड्युलेशना विशयान तुका सांगलां. एक्सप्रेशन इल्लें जायचें पडटा. एक्सप्रेशन कित्याक म्हळ्यार विज्युअल मिडियम. आनी एक सांगता, एक कॉशन म्हणल्यार बरी. आतां तुका कितली एज आतां? 12. खंयच्या क्लासीन जाय? 6th. सो क्लास 9th येता आसतना ताळो बदलता. ताळो बदलतना डोंट गिव अप सिंगींग. तुवें ताचेर इम्प्रुवमेंट करचें. तुका आतां बेजीक फॉर्मेशन आसा, ट्रेनींग आसा. ताळो बदललो म्हणून सिंग करचें बंद करचें न्ही. मस्तून बंद करता देखून हांव सांगता. देखून इम्प्रूव करत गे. बट अदरवायज सिंगींग इज व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन तुका. थँक्यू फादर. बारी बरें जालें मा. थँक्यू मॅम. आनी तूं हांसून उडोवन कांय करूंक जायना. मांयच्या विशयान तुवें सांगतना मांय मरण पावल्ल्या विशयांत वय मू व्हडणी बरें जालें. बरें गायन केलें. थोडे संगती तांणी सांगल्यात ते करेक्शन्स काणगे. नेक्स्ट रावंडाक अच्छा की बरें जायत गे. ओके मॅम. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. हॅलो. हॅलो
बरें मैम बारी सुबीत दिसताय तूं थँक्यू मैम नवीटा न्ही वय खंयचे पद म्हणटाय तूं आज मिल्शा मुळबावे देखून निलशें परफेक्ट वस्तुरी निलशें घालून आयलाय ओके कोणें सिंग केलें मुनिटा वेगस रावण ओके निलशा मळबा वयर मागीर कोणें उतरां आनी संगीत कोणाचें मिस्टर रुपेश डिसोजा रुपेश डिसोजा आनी संगीत सजयणार शिनॉय जोसेफ म्हणून आसा न्ही बरें येदोळ आयकून आमी पद आयकोंक आतुराय आमकां त्या गायन जजीसांक आसा न्ही त्या गायनी आयकोना पळया कशें आसा म्हणून बरें करून सिंग कर येस निलशा मुळबावयर रात जाताना दर्या तळी दिसतात लांकडी केत्रां थांबली एक साव आशेता मन मुझे मोगा काशेता निलशा मुळबावयर रात जाताना दर्या तळी दिसतात लांकडी केत्रां थांबली एक साव आशेता मन मुझे मोगा काशेता निलशा मुळबावयर रात आणि दीस तू खास चिंता एक सुरू जीव तानेत भरला रात आणि दीस तू खास चिंता एक सुरू जीव तानेत भरला खेद नमसो साशिराया हे सुतार चिंतून धरता खेद नमसो साशिराया हे सुतार चिंतून धरता निलशा मुळबावयर रात जाताना दर्या तळी दिसतात लांकडी केत्रां थांबली एक साव आशेता मन मुझे मोगा काशेता निलशा मुळबावयर काळीस मुझे तू खास राखता मोतींचं भर चिन्हाती नाडतात काळीस मुझे तू खास राखता मोतींचं भर चिन्हाती नाडतात खेद ना म्हाका मेळशिराया हांव तुजी राणी जाता खेद ना म्हाका मेळशिराया हांव तुजी राणी जाता वयल्या मुळबावयर लांकडी केत्रार तुजी सोभाय सोदून आसा थांबली एक सावन परसळता थंयसर हांव
दर्या तेडी दिसतात लाखनी केद्रा चांगली एक साप आशेता मन मुझे मोगा काशेता मन मुझे मोगा काशेता मन मुझे मोगा काशेता. नविता Yes, ma'am. मोन मुजे काला कशेता मोगा काशेता. मोगाक आशेता. आशेता मोन मुजे मोगा काशेता कशेता ऐकताले पळय मग तू काय बघलेंगी तुका कळना ते सिंग करतना ते मुखल्या राऊंडसाक आमी लास्ट टायमय सांगून उंता येयल्या आतांय सांगता तले धाकटे धाकट्यो सांगते तुमी जिकुंदरीचे एक्सप्रेशन ओके आनीक घालयत आसले म्हण बघलें म्हाका हें काय रडचें परा न्ही पद वय मो आनी कितें लायव्हली आसा जे कालें तें केदना म्हाका मेळशी राया हांव तुजी राणी जाता हे खुशेन न्हय म्हणचें आतां तूं पळयतना तशें दिसताय मात तुजें प्राय ल्हान आतां नाका राय मेळचो मेळच्या टायमार मेळटा ना बरें कन्न प्रयत्न कर बरें कन्न म्हण जायत गी Yes, ma'am. सिंग केलें परा बरें जालें जायत गी प्रेझेंटेशन आनी केलें जायचें नविता Yes, father. ह्या रियालिटी शोचें टायटल घालें जिगी बिगी तारा. आं तुवें तें निलशा मोळबार एक नेकेत्र जावंक आशेता म्हणटा हांवें चिंतलें की ताका संबंद जावन म्हणटाय कोण ना म्हूण हांगा मागीर रायत आयलो मदें आयलो न्ही गे ओके तें आसूं दी तोंदरे ना न्ही गे राय आज नांदर फाल्यां येत येता न्ही गे ओके आतां खंयच्या क्लासीन जाय तूं 9th. 9th आहे गे तूं तें इवाल्युएट करताय की तुजें सॉंग कशें सिंग केलें म्हण तुवें तुका काय ट्रेनिंगाक ते ऑल विन मेस्त्री आहा न्ही गे बचपे Yes. कोण ट्रेनिंग दिता तुका म्हज्या मम्मान ट्रेनिंग दिलें. मम्मान दिलें गे ओके फायन न्ही तुका ताळो बरो आसा पावरफूल वॉयस तुजें एपियरन्स विज्युअल मिडियाक बरें जाता मॅच जाता आनी एक्सप्रेशन्स बरें आसले क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स गरज आसा खंयची भास उलयता तुमी घरा कोंकणी आनी कोंकणीत उलोवचें कोंकणी आनी इंग्लीश गे कोंग्लीश दोनी येता गे येता. येता गे ओके पूण तुका केदाळा ही इंट्रस्ट आयलें हें पदां कोंकणी पदां गायन करची म्हाका पयलेंतावन इंट्रस्ट आहलें बट टू स्टार्ट सिंगींग जस्ट मे बी फ्यू इयर्स बॅक. हे शोज आनी पळोवन तुका इंट्रस्ट आयलें गे म्हजी मम्मा एक सिंगर. Singer गे? अलॉंग विथ हर. ओके क्वायरान सिंग करताय गे तूं बचपे बचपे हांव पोंदेल फिरगजींत आसा. खंय पोंदेल फिरगजींत खंय बोंदेल गे बोंदेल क्वायरान नाय गे आसा वता. वताय गे ओके हांव कितें सांगता म्हळ्यार अलेपर अवकाश मेळटा आसतना पॉलिश जाता थोडे सुचना दिली पळय बरें पॉलिश जावन न्हू तुका म्हळ्यार बरो ताळो आसा देवान बरें देणा दिला तुका आनी बरें तुवें सादर केलें जायत गी तुका शाबासकी पाठयता Thank you, Father. ओके नविता येस मॅम. पयल्या सुवातेर तुवें आमकां हें सॉंग इंट्रोड्यूस केल्ल्याक तुका शाबासकी येदोळी अगोतून हांवें फर्स्ट टायम आयकोनचें उतरां बरयल्लो रुपेश डिसूजा खंय थावन मेळ्ळें तुका हें पद ये म्हज्या मम्मान आनी हांवें आयकल्लें युट्यूबर? ना CD र? युट्यूबर न्ही केल्लें कोवळेचें सीडींत आयकल्लें. कोवळेचें नांव गोता गे खंयची कोवळी आनी ड्रीम गर्ल सीडी आय थिंक. बरें पद तुका सूट जातालें आनी हांव चिंता लास्ट ऑडिशन्साक तुका इल्लें चड वयल्या बार सिंग करतालें म्हणून सांगिल्लें कॉमेंट्स दिल्ले आसले आज इल्लें बेटर आहलें तुजें सिंगींग आनी तुजी बॉडी लँग्वेज पॉस्चर सिंग करची स्टायल आनी पुरा बरी आसा बट पिचींग तें हांगा इल्लें वचून आहलें सो तें एक तुवें नेक्स्ट टायम कॉन्सन्ट्रेट करचें मुखल्या रावंडार न्ही मात्र न्ही मुखल्या दिसांनी सिलेक्ट जायना जावन दी पिचींग रिदम तें पुरा मेन तुज्या सिंगिंगांत तें तुवें ताचे वयर वर्क करचें येस मॅम. ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम. हाय बाबा हॅलो मॅम नील न्ही नांव येस खंयच्या क्लासींत ताय तूं हांव 9th खंयचें पद म्हणटाय तूं आज सान्या ताचे विशयांत इल्लें सांगताय गी कोण सिंगर कोणें कंपोज केल्लें कंपोजर लॉयड रेगो ताकोडे आनी सिंगर डॉक्टर प्रशांत राज ओके बरो सिंगर डॉक्टर प्रशांत राज आतां ताचे हाय एक्सपेक्टेशन्स आसात आमचे तुजे वयरी बरें करून प्रदर्शन दी ओके
केदना उदेतेले केदना मळबार परजळच्या चान्या ऐक म्हज्या मागण्या उजवाड फांकोन म्हज्या जिवनान उदेतेले केदना मळबार परजळच्या चान्या ऐक म्हज्या मागण्या उजवाड फांकोन म्हज्या जिवनान उदेतेले केदना ओ चान्या पनवे चान्या उदेतेले केदना ओ चान्या पनवे चान्या उदेतेले केदना साळकाची सोबाय देखल्या गालार तुझ्या बाळकाची अपुरबाय दिसल्या दोळ्यान तुझ्या मोगाचे भांगार गुणाचे भंडार लिपला गो लिपला काळजात तुझ्या मोगाचे भांगार गुणाचे भंडार लिपला गो लिपला काळजात तुझ्या सगळे हाडून म्हज्या जिवनात उदेतेले केदना उदेतेले केदना ओ चान्या पनवे चान्या उदेतेले केदना ओ चान्या पनवे चान्या उदेतेले केदना संसारान सगळे उणे तुझे विणे तू नातले मोजे जिणे मोने मोने मोळाब जावन तुका हांवेंता मोडाक पातावन राखून व्हरता मोळाब जावन तुका हांवेंता मोडाक पातावन राखून व्हरता पुनवेंत खेळून जिणयेंत म्हज्या उदेतेले केदना उदेतेले केदना ओ चान्या पुनवे चान्या उदेतेले केदना ओ चान्या पुनवे चान्या उदेतेले केदना नील येस मॅम सिंग केल्लें बारी बरें जालें थँक्यू मात्र तुका बारी बेजार आल्या बरें जाता वय बारी बेजार हांवें तोंडाचें एक्सप्रेशन आनी परत बारी बेजार ताका आयला सान्नें म्हळ्यार ताच्या विशयान सांगतना आसा पळय सान्नें तूं कालें सिंग करते ती खुशी एक रडचें पद नाही आहे वय मो तूं मात्र सगळें बुडल्या बरी आसलोय पोदा भितर बुडाचे
मात्र तुजें एक्सप्रेशन मात्र खुशेचें हेजें आनी तूं काल पोरा दिलां बरें बरें दिलां तशें हेजें वय गे हांवें सांगचें सामांगी वय वय आं बरें करून सिंग केलें तुवें थोड्या कडेन मस्त वेरिएशन परत तुवें एक्स्ट्रा घाल्यात वय ओरिजिनल सॉंगाच्या की तुवें थोड्या कडेन परत घाल्यात बरें जालें तें आयकूंक वय बरें जालें एक्सप्रेशन आनी केलें जाय जें आसलें नेक्स्ट रावंडाक येताना पद चिंत कालें म्हणून खंयच्या विशयांत म्हणून ताका तिकेत एक्सप्रेशन दी रडच्या पदाक हांसूंक जायना हांसच्या पदाक रडूंक जायना ओके हांसच्या पदाक हांसून म्हणचे जायत गे इल्लें एक्सप्रेशन हातांत या बॉडी खाली ओके ओके बरें नील कल्याणपुरगे येस सर मेलाग्रिस्की येस खंय तरबेती काण घेता ही तूं ना शिदा सांगलें तुजो ताळो बसला बरो आसा सावंड बरो आसा तें रॉ आसा तें बरें ताका पास जें म्हणटात न्ही शायन करचें पळय पॉलिश करचें पळय ती गरज आसा तें कोणा एकल्या बऱ्या एका संगीत मेस्त्रीक सोदून तरबेती काण घेवचें फस्ट कित्याक यू गॉट ए नायस वॉयस येस बरो ताळो आसा आनी एक गजाल सांगली आमच्या जिनाबायन इल्लें सिरियस रावले विशयान आतां मॅटाफरा पळय सान्नें कोणाक एड्रेस करचें तें कोणा विशयान तें ते पळय तूं सांग ते सान्ने म्हळ्यार एक चेडवाक हा कंपेर करचें खंयच्या क्लासीन जाय तूं हांव 9th जाय गे तुका ताका तो रेडी ना फादर ताकाच रेडी नाही दिसता न्ही गे तेन्ना बेजार आयरा आसा हितून कळ्ळें म्हाका कित्याक काणी सांगता म्हळ्यार सांगते आसा आमी तुमकां मिस्टेक ना विसरून काडल्यांत मस्त जनरल सॉंग्स आसात वय ते तुमच्या एजीच्या सूट जावचे तसले मस्त जनरल सॉंग्स आसात तली काडल्यार तुजें एक्सप्रेशन तुजें इनवॉल्वमेंट आनी मस्त बरें जाता वय आतां सान्नें म्हणटा तें सान्नें कोण म्हणल्यार तुका गुत्तू ना जाल्यार कशें सांगचें न्ही गे मिस्टेक तुजें मिस्टेक न्ही बट ताळो बरो आसा तुजें आनिल्लें मॉड्युलेशन वेरी थोडें तें करीचें मात शब्दांनी पळयत गे बट म्हाका तुजो ताळो पसंद जालो बरो आनी चेंज जायना चेंज म्हळ्यार आनी पॉलिश मात जायचें जायत गे व्हेरी गूड थँक्यू नील पाद्रापान सांगलें बरी म्हाकाय तुजो ताळो बरो रुसलो थँक्यू पावरफूल आसा वॉयस उतरां सुडाळ्यान येतात थ्रो बरो आसा पूण तेंत इल्लो मोल्ड जायचे आनी हे ट्रेनिंगा वरवीं मात्र साद जाता आनी इल्लें कॉन्फिडंट जायचें तुवें धैर आसा मू सिंग करूंक स्टेजीर तशें आमी कांय बेश्टावचें बरें दिसता गे ना न्ही ओके इल्लें ओपनली सिंग केल्यार आनी की पदाची सोबायत वेगळीच आसता म्हणून जाता म्हाका कॉन्फिडंट इल्लें स्टार्ट इल्लें कॉन्फिडंट नातलें ट्रॅक तुवें केरयलें गी ती ओरिजिनल ट्रॅक ते करेल आं बय तें आडले बेताना तितलें कालेंगी सिंग केलें बरें जालें कॉन्फिडंट नातलें बट आफ्टर दॅट यू वेर व्हेरी गूड अशेंच बरें करून सिंग करून राव बरें करून अभ्यास कर इल्लें ओपनली सिंग करूंक ट्राय कर आनी तुज्या परफॉर्मन्साचेर काम कर जायत Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट थँक्यू राहुल येस मॅम तूं पाद्राप जाता म्हणलें येस मॅम हां जाता फादर नोट करया तुमकां एक शेळी मेळ्ळी आतां गवळ्याक खंयच्याय की तुका मागीर पळयता जायत गे बेवचें नाका मागीर मेळटा आं बरें बरें आयडिया तुजी जायत गे ओके ओके थँक्यू फादर ओके खंयचें पद म्हणटाय आज तूं पृथ्वीची सोबाय ओके पदा विशयान सांगताय गी कोणें कंपोज केल्लें आनी सिंग केल्लें शनन रॉड्रिगसान लिरिक्स बरयल्ले विनोद आनी रियोना रॉड्रिगस आनी संगीत निर्देशक फ्रँकलिन रॉड्रिगस खंय थावन मेळ्ळें तुका हें पद युट्यूबांत व्हेरी गूड बरी तुमी सोदून पदां हाडल्यांत आमकां मस्त वेरायटी आयकूंक मेळ्ळ्या ह्या रावंडार शबासकी तुमकां अशेंच मुखल्या रावंडांनी नवीं नवीं पदां आज तुमकां सगळ्यांनी सांगलें जजीसांनी सांगलें भुरग्यांक सूट जावचें तलीं पदां सोदया म्हूण सो नेक्स्ट रावंडार हांव चिंतां सगळ्यां ताचे विशयांत इल्लें काम करून सोदून आनीक नवीं नवीं पदां आमकां आयकूंक मेळटलीं म्हूण बरवसता आतां बरें करून आयचें तुजें परफॉर्मन्स दी ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम
पृथ्वीर हांव किळता वाऱ्यार बोंकाशिता भोवती तिची सोबाय पळेन संगीताना जावं गायता पृथ्वीर हांव किळता वाऱ्यार बोंकाशिता भोवती तिची सोबाय पळेन संगीताना जावं गायता पृथ्वीर हांव किळता कळक्या कळोका दोंची ती मोडा सुंदराक आपयतात प्रकाश भरीत परजळ ससंदर पृथ्वेक सोबयता फुलां झाडांनी उदेल्ले बंगे दोवा तेंब्यांनी फुलतात फुल्लोली फुलां परमळ आपलो वाऱ्यार उबयतात पृथ्वीर हांव किळता वाऱ्यार बोंकाशिता भोवती तिची सोबाय पळेन संगीताना जावं गायता पृथ्वीर हांव किळता पंत्या फराची सुकण्यांची गाना आमकां ती जागयतात उदेल्लो सूर्यो कुपायड्यांनी किरणां ती फांकयता सांजेच्या वेळार दर्यो तो सूर्य व्यंगेंत आरायता तापलेल्या सूर्याक थंडाय दिवून मोगान भुलयता दर्या तडीर पावला सोबाय पळोवन हांव मुल्ला देवाची ती प्रेमानियाळ गायन मोजे हांव गायता दर्या तडीर पावला सोबाय पळोवन हांव मुल्ला देवाची ती महिमानियाळ गायन मोजे हांव गायता पृथ्वीर हांव किळता थँक्यू मॅम राहुल येस मॅम कालें जालें हास इल्लो सो टेंशन नाका टेंशन जालें गे हां वय मॅम गिळणें गेलें तें बरां व्हडलें जाल्लें तें जावन गेलें मुक्दलें आनी हॅप्पी येस मॅम कशें हांसाचें न्हय इल्लें मोदें इशिनी तूं भियान तिशीन गेलोय व्हडणें कांय जायना जायतें इल्लें इल्लें तें पुरा जावचें तें नर्वस जाता इल्लेशीं पे गिळण वता तातूंत पुरा टेंशन करूंक ना नेक्स्ट रावंड आसात मस्तू येस मॅम ओके आतां स्मायली फेस बरें हांसून येस मॅम म्हणो येस मॅम टेंशनाचें येस मॅम नाका म्हाका हांव हांसून आसा वय मो येस बरें जालें तुजें एक्सप्रेशन आनी पुरा बरें आसलें तूं बरें सिंग करताय तें पुरा तल इती शिंपी गिळण वेची तें पुरा तुवें जाय म्हूण करचें न्हय थोडे फावटी जाता येस ओके नेक्स्ट टायम बरें करून सिंग कर शिंपी गिळणांतल्या बरें पळय उदक आनी पुरा पिये आनी आनिल्लें लायव्हली सिंग कर जायत गी परत तुवेच्या विशयान तूं सांगताय बरें करून टेंशनार आनी पुरा नाका लायव्हली सिंग कर जायत गे येस मॅम हांसून हांसून सिंग करतना बरें जालें मात मागीर तुका टेंशन जालें तूं शिंपी गिळण गेलय म्हाका आनी मार्क्स मेळटात गे ना गे म्हण वय गे तें येता रापक्क येता मार्क्स मेळटात गे ना गे आतां हांव भायर पडलो गे कोण ना तें पुरा टेंशन तें नाका बरें करून वचचें जायत गे Okay, करताय गे
नेक्स्ट रावंडान बरें करून करताय गे आयल्यार येस ओके बरें मा ऑल द बेस्ट बरें जालें राहुल येस फादर कांय बी नाका तूं म्हजी काणी सांगता हांव 10th आहलो एक फावटी स्टुडंट कावन्सील इलेक्शन म्हाका हें भाशण करूंक आयलें हांव 1 मिनट उलोवन घरा दवरलो फस्ट म्हजें भाशण बियान दवरलो घरा आज हांव उलयलें येस फादर आज 5,000 न्ही 5 लोक आल्यार हांव उलयतां कांय भिया नाका जायत गे आनी साधन करचें मस्ता तूं आनी ल्हान आतां देवापण विशय पाद्र्याप जाता म्हळें पळय हांव मागीर उलयता नाजाल्यार म्हणून पाद्र्याब रियालिटी शोक जज करूं येवना वोकेशन प्रमोशनाक आयला म्हणून पाद्र्याबाक आनी सोदूंक आयला म्हूण पाद्र्याब अशें सांगलें तुज्या शिरताडीन मस्त पाद्र्याबात कलाकार पाद्र्याबात गुत्ताय ऑलवीन सेराव म्हणलें एकला गुत्ताय ताणें मस्त नाटक बरयलें गुत्ताय एक दोन सांग म्हाका झूज हां सळगी हां एमॉस हां संपदले जालें गे संपदलें गे नाटक तो नाटक तो व्हेरी गुड बाबा तुका मस्त गजाली गुत्तात आनी एकलो पाद्र्याबा ऑलवीन सिक्वेरा OCD तो म्युझिशियन ताजी पदां गुत्ताय ना नाका मम्मी नाका जिवेशी मारी नाका अशीं मस्त पदां ताजी ओके ऑलवीन पाद्र्या मस्तात रे रॉकी डेसा सिप्रियन पिंटो बोनावेंचर नजरेत रुडी डेसा आनी तूं एक आतां ॲड तेत गे येस फादर उलयना आनी पाद्र्या भशेन उलयलो हांव निंगे पृथ्वेची सोबाय पळय तुवें आतां गायन केलें कितली सोबीत निंगे पृथ्वी आनी हायेस्ट कोणाक रचना गो तें सोबीत जावन मनशाक तुका आनी म्हाका मनशाक व्हेरी गुड सारकें सांगलें आमी देवाची सोबीत रचना हांसून उत्तर राव जायत गे हां आनी देवाची महिमा वर्णीत वस्तू गायन गायता काळीज मुझे ये सोम्या सोबाय कृत्यांची तुज्या चार्ल्स वास SVD पाद्र्याबान सांगलें तूंय पाद्र्याब जालो म्युझिशियन जा बरय कंतारां बरय देवाची महिमा वर्णिया जायत गे ओके फादर गुड लक थँक्यू फादर इले आस बाबा ओके पाद्र्यापान 10th स्टँडर्डान कांय कॉन्फिडन्स नासलें म्हणलें उलयतना आतां आमी तितके पुरो फादर उलयलें चड जालें म्हणाचें तितलें उलयता आतां पाद्र्याप न्हय गे बरें उलयता आमकां एनलायटनमेंट जाता तांणी उलयल्लीं उतरां आमकां तें चिंतूंक जायना तांकां खंय धांवन येतात गे कळना तुंय आतां इल्ल्या वर्सांनी तुंय तितलोच कॉन्फिडंट जातलो जायत गे कांय भिये नाका बरें जालें तुजें सिंगींग नीट आहलें परफॉर्मन्स मदें मदें स्मायल इल्लीशी उडास येताली स्मायल करूंक हा म्हणून स्मायल करतालोय ना ते टेन्शनार शिंपी गिळ्ळे ना ते तुवें आनी नेक्स्ट पदां शिकतना हांगा लांब आसा ती लिरिक्स व्हडल्यो व्हडल्यो लायन्स आसात तुवें मार्क करीजे हांगा हांवें स्वास काडीचे ह्या उतरा उपरांत तें तुवें प्लॅन केल्यार तें आनी तें पळोवन ते 4-5 फावटी म्हळ्यार तुका ऑटोमॅटीक नेक्स्ट टायम म्हणटाना तें हांवें उस्वास काडीचे म्हणून तुका उडास येता त्या दडा ते शिंपी गिलचे प्रॉब्लेम येवचे ना जायत गे नेक्स्ट टायम तूं ते उडासर तशें तूं प्लॅन कर तें मार्क कर हांगा हांवें ब्रीद करीचे म्हणून मार्क कर समजात जायत की ऑल द बेस्ट थँक्यू वेल आमची कंटेस्टंट्स आयलीं आनी प्रदर्शन तांणी केलें आनी तुमी थंयसर पळयलें तांचो वावर तांचें प्रेपरेशन तांचो हार्ड वर्क सक्कट तुमकां दिसूंक आयलें अँड दीस इज वॉट इट रियली टेक्स टू बी अ ट्रू कंटेंडर इन एनी कॉन्टेस्ट फॉर दॅट मॅटर दायजी वर्ल्ड TV हांगासर तांणी एक दिला प्लॅटफॉर्म आमच्या भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यांनी कितल्या अपुरबायेन ते गळसिला हें आमकां पळोवंक मेळटा तांच्या हर एका परफॉर्मन्सा द्वारे देखून तांकां देव बरें करूं तांच्या मलगड्यांक देव बरें करूं आमच्या वर्णरांक देव बरें करूं अँड थँक्यू तुमकांय सर विक्षकांनो देव बरें करूं इतलें म्हणून आयचो एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता तुमची आमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार तर पर्यंत भरपूर मोग आसूं दी तुमी मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड TV अँड ओनली दायजी वर्ल्ड TV 24/7